नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितर आशिल्ले वाद आतां येवपाक लागल्यात उक्ताडार. आमदार विरेश आनी मनोजा मदीं सुरू आसात अंतर्गत केस्तांवां. आरजीपी पक्षात पडटा फूट, लोकांक पडला प्रस्न. बायलां आरक्षण विधेयकाक तेंको दिवंक नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान पेटयले उतरांचे फार. लोकशाये खातीर हो दुर्दैवी दीस, मुख्यमंत्र्याची काँग्रेसीचेर टिका. केंद्रीय मंत्रिमंडळान डियरनेस भत्तो 2% वाड करपाक दिल्या मान्यताय. ही वाड 1 जानेवारी 2026 सावन जातली प्रभावी. लयराई देवीचे जात्रेची तयारी पुराय जावपाच्या मार्गार. जात्रेच्या फाटभुंयेर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी शेनवारा शिरगांवा वचून जात्रेच्या तयारेचो घेतलो आढावो. कुसमण केपें वाठारांत केप्यां एका बंद घरांत आवय धुवेची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेत मेळिल्ल्यान वाठारांत पातळा बोवाळ. ह्या प्रकरणाची चवकशी करतात केपें पुलीस. आम्याची तोरा काडटना लागलो शॉक. तिळामळ केपेचे बायलेक आयलें मरण. आता पळयात खबरो विस्तारान. केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर एक बरी खबर आसा. केंद्रीय मंत्रिमंडळान डीए म्हळ्यार डियरनेस भत्तो 2% वाड करपाक मान्यताय दिल्या. ही वाड 1 जानेवारी 2026 सावन प्रभावी जातली आनी डीए सध्याच्या 58% वयल्यान 60% मेरेन वाडटली. हो फायदो केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच निवृत्ती वेतन धारकांक डीआरच्या रुपांत मेळटलो. ह्या निर्णयाक लागून लाखांनी कर्मचारी आनी पेन्शन धारकांची येणावळ वाडटली आनी वाडट्या म्हारगायेच्या मुखार हो निर्णय थाकाय दितलो. लयराई देवीच्या जात्रेची तयारी पुराय जावपाच्या मार्गार आसा. जात्रेच्या फाटभुंयेर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी शेनवारा शिरगांवा वचून जात्रेच्या तयारेचो आढावो घेतलो. सध्या तळयेर वचपाक बंदी घाल्या, पूण जात्रेच्या दिसा तळी सगळ्यां खातीर उक्ती जातली अशी माहिती मुखार आयल्या. लयराई देवीची जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या शिरगांवा जात्रेची तयारी नेटान सुरू आसा. शेनवारा आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हाच्या सयत शिरगांवा वचून तयारेचो आढावो घेतलो. ह्या वेळार पुलीस अधीक्षक, उपजिल्लोधिकारी आनी हेर वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे अधिकारी आनी देवस्थान समितीचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. मजगती सध्या तळयेर वचपाक बंदी घातल्या, पुणून जात्रेच्या दिसाक तळी सगळ्या खातीर उक्ती जातली. नेम मोडटल्यांक 1000 दंड भरचे पडटले. उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी आनी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या जात्रेच्या जाग्यांची 6 झोनांनी विभागणी केल्या. देवळाच्या आवारात होमखंड, टोळी, रस्ते आनी भौशीक सुवातींनी गर्दी नियंत्रणाचेर खर उपाय करतले. तशेंच दिवचलच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यान 21 एप्रिलाक सांजेर 6 ते 22 एप्रिल सकाळी 8 मेरेन निर्बंध घातल्यात. आज गोंय सरकाराच्या वतीसून ज्यो सुदारणा करपाक जाय आसल्यो ह्यो सुदारणा युद्ध पातळीचेर कंप्लीट जाल्लेले आसा. आनी आज जशा पद्दतीचे वातावरण म्हणजे एखाद्या गोष्टीचो जो आढावो घेवन आमी स्वता जेन्ना मुख्यमंत्र्यांनी हेजो आढावो घेतलेलो आसा आनी सगळ्यो सरकारी ज्यो यंत्रणा आहा ती सगळ्या व्यवस्थीत रित्या काम करीत आसा. उदाहरणार्थ जे नॉर्थ गोवा कलेक्टरान जबाबदारी घेतलेली आहा आनी त्या अनुशंगान जी जागा तळये पासून ते देवळा पर्यंत ही मोकळी जागा दवरप, थंयसर कसले स्टॉल पयल्या दिसा लावप ना, हो पयल्यान पयली हो निर्णय जाल्लो आसा. आनी त्या अनुशंगान आयज पूर्ण जागा जी आसा तळये पासून ते देवळा पर्यंत ही ओपन आसतली. थंयसर खंयची दुकानां सायडीक आसची ना, सोडून इमर्जन्सीची जी योजना आसतल्यो, इमर्जन्सी ऑफिसीस आसतली, फायर इमर्जन्सी, हेल्थ, पुलीस, हे सगळे थंय तिका 9 दुकानां दवरलेली आसा, ती बी सायडीक दवरलेली आसा. दुसऱ्या दिसाच्यान जे आसा तेजेर विचार चालू आसा, जी ज्यो दुकानां घालपाक जाय. तशेंच
काही अनुचित गोष्टी घडोवंक जायना म्हणून सगळ्या जाग्यांचेर कॅमेरा बसयल्ले आसा आनी हेजे कंट्रोल ऑफिसान दवरलेले आसा, देवस्थान समिती कडेन दवरलेले आसा, सरकारी ऑफिशियल्स तेजे देखरेख करतले आनी ह्यो गोश्टी गवर्न करपाक लागून जागोजागी पुलीस तैनात आसतले आनी ज्यो अनुसूचित ज्यो गोश्टी घडल्यो तेजे केन्नाच तो फुडें घडच्यो ना. हेका लागून जे उपयोजना जे केल्ली आसा तितून काही लोकांचे कंपाऊंड वॉल्स जे एप्रोच सामके नॅरो जातालो रोड ते सुद्दां काडून सरकारान बऱ्यापैकी ते रुंदीकरण केल्लें आहा आनी ग्रामस्थांनी तांकां जे सहकार्य केल्लें आहा त्या बद्दल ग्रामस्थांचे हांव पयल्यान पयलीं आभार मानपाक सोदतां. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. तिळामळ वाठारात शुक्रारात धपको दिवपी घडणूक घडली. आमे काडपा खातीर गेल्ले बायलेक विजेचो खर शॉक लागून मरण आयलें. नोकील ऑलिवेपा अशें मरण आयिल्ले बायलेचें नांव आसा. संबंदीत मरण पाविल्ली बायल स्टिलाचे लांब पायप घेवन आमे काडपाचो यत्न करताली, मात तिच्या हातांतलो पायप निसटून विजेच्या सरयेक लागलो. पायप स्टिलाचो आशिल्ल्यान तातूंतल्यान विजेचो प्रवाह गतीन प्रवाहीत जावन ते बायलेक शॉक लागून मरण आयलें. आमकां बी आतां न्यूज मेळ्ळो आम शॉकार कित्याक ती बायल आमगे वाड्या वयली आनी तेजें नांव सोकोरीन, आम सोकोरीन म्हणटाय पूण तेजें नांव निकेल ओलिवेरा. हांव सरप्रायज कित्याक आमी कामाक गेले कडेन आमकां न्यूज मेळ्ळो आनी आमी तेचो ते सारकी लासोन गोबर जाल्ल्या भशेन सारकी काळें जाली आनी आमी आतां हॉस्पिटलांत आतां सद्या आमी बॉडी सेफ दोन येयलो आहा. आतां हिंगा आमी चोवपा येयलें इन्सिडंट हिंग इतली वायर सकयल हुआ उंच ही आतां पळयलें तें आनी 11 kV लायन ही चोवपाक गेल्यार हातू कोण हातू लावन ती अटॅच करपा इतली सकयल आहा. हांव कितें म्हणटा इतली व्हडली इतली डेंजरस वायर इतले सकयल आसा. एक्चुली म्हाका दिसता 7 मिटरां वयर आसपा जाय. 7 मिटर चड हे आतां 2.5 मिटरां पासून ना पूण हे आतां चोवपाक गेल्यार आतां हिंग कोणा तितली आतां ते इन्सिडंट जालो सोमत्यांचो आतां सगलो उच जालें हिंगा. पण ते पायप पळोवपाक गेले जाल्यार 4 मिटराचे सुद्दां आसपाना आनी जर 4 मिटराचे कमी पायप आहा ते जर तर ती वायर वयर आशिल्ली जाल्यार पायप तिका लागना आशिल्ले आनी हांव कितें म्हणटा सो हे लागना आशिल्लें आनी इतली सकयल चोवपाक गेले हे चोवपाक आतां आमकां ती दिसती पासून पडना चोय. आतां आमी सपोज हे ते झाटोरी आसलोले आमकां हें कळना आसलें आतां ते क्लीन एरिया आहा म्हणून हें कळटा. हे आज चोवपाक गेल्यार इतली डेंजरस एक मातशें टायट जावन तरी मनीस मरपाक शकता जाल्यार हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मातशें चोवपा जाय बाबा हे आपणागे वायर कितें ते एवरी इयर ते सर्विसींग कोताय हें चोवपा जाय. समथींग इज हें डेंजर कित्याक आयज चोकाण एक गेले आज भुरगीं कोण गेले आनी कोणा कितें जाल्लें जाल्यार कितें कोताले आफ्टर क्रायींग एक कितें इन्सिडंट जाण रडोन कांय फायद ना. आयज ती बायल तिका 2 भुरगीं आहाय 3 भुरगीं आहाय 3 भुरगीं आहाय धाकटी भुरगीं ती हाचो काजार जाल नाय आनी घोव भायर आसता. आतां ह्या भुरग्यां माय ना जालें कित्याक लागून ओन्ली बिकॉज नेग्लिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे अशें करून चड लो अशें म्हणून वायरू आहाय चडशी सगळी उंच आहाय. आमची घरांतली बारीक वायर म्हळ्यार बारीक उंच आसताय पूण इतली 11 kV वायर हिंगा 1.5 मिटर तूं नाल्यार मेजर करपा जाता. आनी म्हाका दिसता त्या वायरा घोडी तूं मातशें क्लोज गेल्यार तुका शॉक येता. सो आनी कितली उंच आसपा जाय. हांव मागतां सरकारा कडेन वा कोण डिपार्टमेंट आहा तेमी मातशें हेजेर चोवचें आनी हे आतां चोवपाक गेल्यार ही आतां सगळे कडेन देंवला ते मुखार सगळे देंवलो आहा आनी ती झाडीन सगळी हे जालो हाय. ही मातशें कितें आहा तें कोचें कितें आनी मुखार इन्सिडंट जावपा रावताय वो तेज्या पयलीं कोतोल्या कितें तें आमी चोवपा जाय. बायलां आरक्षण विधेयकाक तेंको दिवंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन परतून एक फावट बायलांच्या हक्का कडेन तडजोड केल्या असो आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खाशेली विनंती करून लेगीत काँग्रेसीन आपलो निर्णय बदलूंक ना. 1998 वर्सा काँग्रेसीन अशीच भुमिका घेतिल्ली. देखून लोकांच्या घराघरांनी वचून ह्या घडणुकेची म्हायती दितले तशेंच बायलांक आरक्षण दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा अशें दामून सांगलें. मजगतीं ह्या विधेयकाक काँग्रेसीन आनी ईडी अलायन्सान विरोध केल्ल्यान लोकशाये खातीर हो दुर्दैवी दीस अशी खर टिका मुख्यमंत्र्यान केल्या. नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल जे आसा बिल काल 2/3 मेजॉरिटीन पास जालें ना. खरें म्हटल्यार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन सगळ्या पक्षां कडेन अपिली केल्लें तांकां व्यक्तिगत पत्राय बरयल्लें आनी तांकां ह्या सगळ्या बिलाक तुमी सपोर्ट करचो अशें म्हणून तांचे कडेन रिक्वेस्टूय केली. अनफॉर्च्युनेटली काँग्रेसीची पळय जी घातकी परंपरा आसा ती परंपरा हांगाय चालू उरली आनी म्हणून ते लज काँग्रेसीक म्हटल्यार ही बायलांच्या संदर्भात महिलांच्या संदर्भात खूब बरे गजाली फक्त तोंडान उलयता पण प्रत्यक्ष जेन्ना वेळ आयलो
त्या वेळाचेर ते सगळे फाटीं सरले आनी ह्या हातूंतल्यान तांची नारीक मुखार वचपाचें जें एक पावल आशिल्लें त्या पावला कडेन फाटीं उरले. एक काल जर हे बिल पास जाल्लें जाल्यार हो एक देशाच्या इतिहासांतलो एक सुवर्ण क्षण जातलो आशिल्लो, गोल्डन डे म्हणून जो मार्क केलो जातलो आशिल्लो. पण जी परंपरा काँग्रेसीन 1998 त्या वेळाचेर अशेंच बिल आशिल्लें, तेन्नाय तशेंच पाड घातले. त्या वेळाचेर म्हाका याद जाता तंबीदुराई, आय मे बी रॉंग, पण तंबीदुराई मिनिस्टर आसतना तें बिल वचून काडलें, ओडलें, तें पिनलें, तें भायर उडयलें. ताजे नंतर 2003 अटल बिहारी वाजपेयीच्या सरकारान मल्टिपल टायम्स हो अटेम्प्ट केल्लो आसा. त्या वेळाचेरय अशेंच 2 वेळा जेन्ना बिल प्रेजेंट केलें तेन्नाय तशेंच जाल्लें आसा. तेन्नाचे समाजवादी पार्टी आसतले, मागीर BSP आसतले, बाकीचे सगळे पक्ष आसतले तांच्यांनी, आनी काँग्रेस, आनी आतां तरी बालक बुद्धी राहुल गांधी, म्हणजे लोकांनी सगळ्यांनी पळयलां. आमच्या कोंकणीन एक म्हण आसा, नाक खंय आनी आदोळी खंय, त्या प्रमाणे उलयतालो नारी बिल हाजेर चर्चा चलताली. पण तो कोण जादूगार मागीर आनी कितें खंयचे खंयच कितें उलोवन ताजें म्हत्व कमी करप, म्हणजे तेन्नाच कळटालें की आमकां ह्या बिलाचे आनी नारी शक्तीच्या संदर्भात कांयच येना. रावणफोंड मडगांव रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या कामा खातीर 20 ते 24 एप्रिल मेरेन पॉवर हाऊस सर्कल ते रावणफोंड सर्कल आणि ओल्ड रेल्वे स्टेशन कडेन वचपी रस्तो कांय काळा खातीर बंद आसतलो. पर्यायी रस्ते वापरपाचें आवाहन येरादारी पुलिसांनी केलां. गरजेचे सुरक्षेचे नेम पाळपा खातीर JSIDCक सुचोवण्यो जारी केल्यात. हे विशींचो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केला. आम्ही सध्या रावणफोंड ब्रिजा सायटीर आसा आणि आता आम्ही सोमारच्यान ब्रिजाचे गर्डर लॉन्चिंगाचे काम चालू करपाचे आसा. आता गर्डर लॉन्चिंगा खातीर आम्ही कलेक्टरा कडल्यान अप्रुवल घेवन हो जो रोड आसा फ्रॉम रावणफोंड सर्कल टू पॉवर हाऊस सर्कल अँड फ्रॉम पॉवर हाऊस सर्कल टिल ओल्ड स्टेशन रोड सर्कला पर्यंत फुल ब्लॉक आम्ही दवरलेलो आसा. त्याच्या खातीर सगळ्या लोकांक हे सांगपा खातीर एक कॉन्फरन्स घेवपाक येता आनी हेतून आमी सोमारच्यान रोड फ्रॉम दॅट इज 20 एप्रिल सकाळी 7:30च्यान दनपारा 3:30 पर्यंत रोड बंद दवरतले. मंगळारा सकाळी 8 रोड बंद दवरतले ते बुधवारा 5 पर्यंत सकाळचे बंद आसतलो. मागीर ब्रेस्तारा हो रोड सकाळी 6:30 बंद जातलो, तो दनपारा 2 पर्यंत बंद आसतलो. आणि शुक्रारचो हो रोड 7:30 बंद करतले ते 3 पर्यंत बंद आसतलो. सो हेची लोकांनी दखल घेवप आणि त्या प्रमाणे मातशे गव्हर्मेंटाक सहयोग करून कामाक हातभार घालप हेची रिक्वेस्ट करता हांव सगळ्यांक. आतां रावणफोंड सर्कल आसा थंयच्यान कोणाक मडगांव येवपाक जाय, लोकांनी रेल्वे स्टेशनांतल्यान तो रोड घेवन मागीर खारेपांड्यान वयर रस्त्यान येवपाक जाता. आनी पॉवर हावसा कडल्यान जे वयर वयतात पळय तांकां दवरली तेन्ना वचपाक जाता, नाजाल्यार परतून सिटींतल्यान त्या सायडीन परतून खारेपांड्यान येवपाक जाता. सो हे लोकांनी स्कुला टायमाचेर सकाळची स्कूल टायमींग आसता, लोकांनी हेची दखल घेवपाची आनी आमकां आनी पुलिसाक कॉपरेट करपाचें. आनी मातशें थंय फर्स्ट डे टायम लागतलो, तेका मातशें बेगीन भायर सरून भुरग्यांक पावपाक वचपाचें, नाजाल्यार लास्ट मुमेंटाचेर गर्दी जातली. कुसमण केपें वाठारांत एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. कुलूप लायिल्ल्या घरांत आवय आनी चलयेची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ जालो. तांची नांवां अलका शिरवयकर वर्सां 70 आनी तिची धूव अनार शिरवयकर वर्सां 42 अशीं आसात. केपें पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा 14 एप्रिलाक निमाणे दोगांक शेजाऱ्यांनी घरगुती सामान घेवन केपें बाजारांतल्यान परततना पळयल्ली खंय. ते उपरांत आवय अलका आनी धूव अनार 3 दीस घरा भायर तांकां दिसूंक नाशिल्ले. हाका लागून शेजाऱ्यांक दुबाव आयलो. ही गजाल ताणें आदले नगरसेवक तेरेजा त्रावाजो हांकां सांगिल्ले. त्रावाजोन रोखडेच केपें पुलिसांक ही म्हायती दिली. शेजाऱ्यांच्या शिटूकसाणेक लागून ही घडणूक उजवाडाक आयल्या. 3 दीस घरा भायर हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान शेजाऱ्यांनी दुबाव उक्तायलो. वेळार म्हायती मेळिल्ल्यान ही घडणूक उजवाडाक आयली. आवय धुवेचो असो दुर्दैवी शेवट जाल्ल्याची खबर आयकून वाठारांतल्या लोकांनी दुख्ख उक्तायला. शांत आनी सादे जिवीत जगपी ह्या कुटुंबाचो शेवट जाल्ल्यान जायत्या जाणांक धक्को बसला. थळावो नगरसेवक आनी लोकां सयत पुलीस घडणुकेच्या थळार पावले. घराची दारां बंद आशिल्ल्यान जनेला वयल्यान तपासणी केली.
त्या वेळार अलका शिरवयकर जमनीर पडिल्ली दिसली. घरांतल्यान येवपी बुरशा वासाक लागून घरांत भितर सरतना पुलिसांक अनार शिरवयकाराची कूड मेळ्ळी. आवय आनी धूव दोगूय ह्या घरांत रावताली. अलकाचो पूत पोरवरी रावता आनी पुलिसांनी ताचे कडेन संपर्क साधून ताका केपें आपयलो अशी म्हायती मेळ्ळा. घडणुकेच्या थळार पंचनामो केल्या उपरांत दोनूय कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. मरणाचें खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना आनी केपें पुलिसांनी फुडली चवकशी सुरू केल्या. हे घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत हवामान खात्यान 19 ते 21 एप्रिल ह्या काळात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ह्या 3 दिसांत वीज पडपा वांगडा गडगड मारून पावस पडटलो असो अदमास खात्यान उक्तायला. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 33 ते 35 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. तशेंच दर वर्सा शिरगांव जात्रे वेळार वातावरण ढगाळ आनी कांय प्रमाणात पावस पडटालो. मात अंदू अशीच स्थिती आसतली वा ना असो प्रस्न सध्या निर्माण जाला, कारण हवामान खात्यान 21 एप्रिलाक येल्लो अलर्ट जारी केला. मोलेच्या स्कॅनर चेक पॉइंटाचेर काम करपी 18 कामगारांक फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन पगार आनी नेमणूक पत्र मेळूंक नाशिल्ल्यान तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. ह्या प्रकरणात कामगार पंचायत मंडळा कडेन धांवले. पंचायत मंडळान रोखडीच कंत्राटदारा कडेन बसका घेवन चर्चा केली. हे चर्चे वेळार कंत्राटदारान फुडल्या सप्तका भितर उरिल्ले कामगारांक पगार आनी नेमणूक पत्राय दिवपाचें उतर दिलां. आतां दिल्लें उतर प्रत्यक्षात केन्ना चालीक लागतलें हाची सगळेच कामगार वाट पळयतात. तुम्ही कितें सांगला पळय हो चिरो उखल किंवा बाटली उखल तेंच्यान तें सुद्दां उखलल्या सगळें काम केल्लें आसा. पूण आमकां हें जाय की एज अ लोकल ह्या भुरग्यांक कोणाक हात लावपाचो ना. म्हळ्यार हात लावपाचो ना मिन्स कोणाक भुरग्यांक तुमी काडपाचें ना सद्याक. तुमचो जितलो कॉन्ट्रॅक्ट जितले दीस गेट आसा जितले दीस ही सिस्टम चलतली तितले दीस ह्या भुरग्यांक हांगा कामाक जाय. कित्याक ह्या भुरग्यांनी तूं म्हाका हांगाच न्हू ह्या भुरग्यांनी हांगाच काम करूं ना. पत्रा देवी कोणी गेटी बसयल्या ह्याच भुरग्यांनी वचोन बसयल्या. खंडलाय बी ह्याच भुरग्यांनी सगळीं पायपां ओडल्यात. सगळीं हें शेडी कितें घालपाचें आहा तें ह्याच भुरग्यांनी घातल्या. पत्रा देवी धरून काणकोण धरून केरी धरून सगळे हेच भुरगे गेल्ले आसा. 4-5 भुरगे वयताले हांगच्यान आनी सर येताले व्हरपाक ना म्हणून सरान कॅमेरा सांगून सरान. आता तेणी कित्याक ताका कोंकणी कळना जाल्यार कित्याक जाय तर हे भायले सुहास बाब आता तेणी एश्युरन्स दिला न्हू. कितें म्हणून दिलें तुमकां एश्युरन्स आतां त्या भुरग्यांक? सरान दिला न्हू तुमच्या कडेन. तूं कितें म्हणून सांगला की अपॉइंटमेंट लेटर विदीन वीक दिता म्हणून. सारकें मरे अपॉइंटमेंट लेटर विदीन वीक दिता म्हणून सांगला आनी ते दिवपाक जाय. कित्याक हेच्या पयलीं बी पेमेंटा खातीर विदीन वीक 7 दिसांनी 8 दिसांनी पेमेंट करता. हो पेमेंट अजून पर्यंत तेंचो जावना. कमीत कमी 4-5 म्हयन्याचो पेमेंट उरलेलो आसा भुरग्यांचो. म्हळ्यार एकट्याच्या भुरग्याचो कमीत कमी 60-60 हजार उरलेले आसा. आनी कितें आसा ते कायदेशीर गोश्टी करच्यो. अपॉइंटमेंट लेटर त्या भुरग्यांक मेळचें बेगीनच्या बेगीन इतलेच तेंचो इशू आसा. आता तुमचं पेमेंट उरलेलं आसा? हय पेमेंट उरलेलो आसा भुरग्यांचो उरलेलो आसा. थोड्या हाय बट ऑल द थिंग्स क्लियर करतले. इश्योर केला की 7 दिसा भितर करता म्हणून सांगला. सपोज तेजी 7 दिसांनी परत एकदा आमी हांगा विजीट करले आनी तेन्ना मागीर डिसिजन घेवपाक तेन्ना आमी डिसिजन घेतले. सो तेणी आमकां सगळे पंच बॉडी हुजीर सांगला आनी त्या भुरग्यां हुजीर सांगला की तो अपॉइंटमेंट लेटर आतां 7 दिसा विदीन वीक दितले आनी तसोच तुजो जो फाटलो पेमेंट उरला तो कंटिन्यू 7 दिसा भितर क्लियर करतलो आनी फुडलो जो पेमेंट जातलो तो टायम टू टायम तुजो जातलो अशें म्हणून तेणी इन्शुरन्स दिला. कितें जालें स्कॅनर हाजे हांगा? There was nothing scam in this. What was the things we were trying to आतां आमी चिंतलेले मातशे भुरगे कमी करून जर चलता जाल्यार पळोवपाक केल्ले आमी. पूण जायना ते भुरगे सगळे आमचे फुड्यान येयले. तांकां सगळ्यांक कामाक जाय आनी कामाक रावंक म्हणून तेंच्यांनी हें केलां. तेंच्यांनी आतां भुरग्यांक सांगलां म्हाका तांकां अपॉइंटमेंट लेटर जाय. ते आमी हांव आनी सरान आतां तांकां सांगलां आश्वासन सुद्दां दिल्या विदीन अ वीक आमी तांकां अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता. आनी तेंचे एक पेमेंटाच्या बाबतीन जर आहा तांकां आमी एन्श्युअर एक केल्लो की एवरी मंथ बिफोर ऑन ऑर बिफोर 7th वी आर गोइंग टू डू द पेमेंट्स.
तितले तुमचे आसले मागणी आनी आमी ते स्विकार सुद्दां केले आनी तांकां परत हें करता कामांतल्यान काडपाक ना आतां कोणाक अपॉइंटमेंट लेटर तुम्ही 7 दीस भितर we are going to give them the issue the appointment letter to them. आणि त्यांचं पेमेंट जो उरलेलं Payments will be on or before 7th of every month. ओके जो कॉन्ट्रॅक्ट झाला तो खंयचे कंपनीचेर झाला Mr. Tech Technology Private Limited. मिस्टर टेक टेक्नॉलॉजी नमस्कार आमी मोले आसा जे जाग्यार हांगा गाडी स्कॅन करपाचो टोल नाका आसा त्या जाग्यार आसा जे जाग्यार हांगा 18 भुरगे हे टोल नाक्याचेर काम करता तेंचे भितर काही तरी इश्यू जालो आनी तांकां आमी वळखना म्हणपालो जो कोण वरिश्ठ आसा तो पूण अशें येलें की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा यादव तेणी येवन हांगा तो समजुता काडलो आनी तेंचे फाटले एक 2-3 म्हयन्याचो कितें पेमेंट उरला 4 म्हयन्याचो कितें तरी तो तेणी पगार दिता म्हणून सांगला आनी 7 दीस भितर तांकां अपॉइंटमेंट दिता म्हणून सांगलेलें आसा आतां सद्या मोली पंचायत मंडळ जी आसा तेणी हांगा फुडाकार घेवन जो इश्यू हांगा जो आसा तो मिटिल्लो आसा आनी हे भुरगे 18 भुरगे जे लोकल आसा ते 18 भुरगे हांगा कामाक सद्याक चडलेले आसा हेजे भितर तेंचे भितर कितें तरी गैरसमज जालो आनी तेंच्यांनी आयच्यान कामार चडपाचें ना म्हणून ठरिल्ले रावताले पूण जेन्ना यादव कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी तेणी आनी पंचायत मंडळांचे भितर बैठक जाली आनी हो हांगा प्रश्न सुटावो जाल्लो आसा तांकां आतां 7 दीस भितर तांकां अपॉइंटमेंट लेटर दितले आनी तांचो जो पगार उरलेलो तोय दितलो म्हणून तेणी सांगलेलें आसा दुसरी म्हळ्यार हाज्यान पयलीं 1-2 जाणांक काडलेले आसा तो तेणी सांगलें की ताका घे म्हळ्यार हांगा सद्याक कामगार चड जाल्ले आसा आनी ताका लागून आमी घेवंक शकना अशें तेणी कॉन्ट्रॅक्टर यादवान सांगलेलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ गिरेकर सगळे कडेन श्री लयराई देवीच्या धोंड भक्तगणांचे एकवत उमेदीन सुरू आसा मात पिळगांवच्या 50 परस चड भक्तगणांक निमण्या वेळार तळ बदलचो पडलो जाग्याची अडचण निर्माण जाल्ल्यान धोंड भक्तगणांचेर ही पाळी आयली पिळगांवचे 40 परस चड धोंड शेकड्यांनी वर्सासान तोट्यातल्या एका भाटात लयराई देवीचे एकवत पायटाले मात आता संबंधित भाटकारान हे भाट एका बिल्डराक विकला देखून दर वर्सा एकवत पाळपी धोंडाक पारंपारीक तळार एकवत पाळपाक अडचण निर्माण जाली देखून निमण्या वेळार ह्या धोंडाक तळ बदलचो पडलो अंदू हे धोंड पिळगांवच्या आयडियल हायस्कुला सामकार आशिल्ल्या शेतात माटो घालून एकवत पायतात कशें आतां आमी ज्या जाग्यार रावताले थंय आमकां त्रास प्रॉब्लम येयलो म्हणून आमी दुसरे कडेन घेवपाचें आसलें सगळे मिटिंगेक बसले सगळे धोंड बांदव आसले सगळे जाण आमी एके कडेन रावले एके कडेन रावन मिटींग घेतली खंय करुया कितें करुया कित्याक एकवादाचो जागो आसा असो मातसो सायडीकूच जाय शुद्धकरण करूंक जाय देवीची पुजा अर्चा करपाक जाय तितूर आमकां कसलोच भायलो डिस्टर्बन्स नाका रांदता आसतना सायडीक सेपरेट जाय सो आमी विचार करून सगळ्यांक विचारले खूब जाणांची कोणाची शेतां आसता हे आसता तांकां विचारले सो तितूरलो एकटो शेतकार हो निलेश किमोणकार तेणी आमकां हो जागो आपलो हो दाखयलो आनी हो सगळे वटेन सुटेबल आसलो कित्याक आमकां लायटूय मेळ्ळी उदीकूय मेळ्ळी हांगासर सो आमकां जे वस्तू जाय आसल्यो त्यो सगळ्यो सुटेबल मेळ्ळ्यो आनी देवीनूच त्यो घडोवन घेतल्यो अशें आमचें म्हणणें आहा आनी तेका लागून आमचें हें आयच्यान हांगासर जालें आनी कशें आहा की एकाच जाग्यार आमी रावले बरोबर आहा पूण कशें आसता आमची फक्त 5 दिसाचो हे उत्सव करता 5 दीस आमी सगळे रावन एकठांय रावन सगळे उत्सव मनयता सो तितूर कितें आहा दुसऱ्या कडेन वादावाद करपाक हें करपाक काय आमकां तसलें कोता येना कित्याक देवीच्या हेतूर आमी एकठांय रावन सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाचे विचार सो आमकां हो जागो मेळ्ळो तेजेर आमकां सगळ्या भुरग्यांनी घसघशीत सगळे करून घेतले ते सगळे जाण आमचे आहा ते सगळ्यांनी सहभाग लायलो हातभार लायलो माटो घालपाक सगळे अरेंज करपाक आनी आमचें काम हांगासर सुशागत चालू आहा अशें म्हटलें वयता की बरेच तेंप म्हटल्यार आतां आमच्यो 3-4 पिढयो आमच्यो गेल्यो कित्याक आमचे कडेन जे भुरग्यां कडेन बेतकाटी आहा ती पयलीं पासून आमच्या आज्या पणज्यांनी दवरलेली आहा आनी ती आमी आज मेरेन फुडें चलयली आहा थंय कशें जाल्लें उदकाचो स्तोत्र मातसो लागीं आसलो झर आसली त्या कारणास्तव आमी थंय वयताले कित्याक उदीक हें मेन आसता आमकां जेवण पाणयाकूय जाय न्हांक धुवपाकूय जाय सगळे सवळ्यान नवळे करचे पडटा सो न्हावपाक परत लागता सो उदीक ज्या जाग्यार आहा थंय मेन बेजिकली वचप आनी जागोय मातसो सायडीकचो आशिल्लो म्हणून आमी थंय चालू केल्लें कित्याक तो आमच्या जाणट्यांनीच दाखोवन गेल्लो जागो तो चालू आशिल्लो तसोच रामचंद्र गर्दे आहा तेंच्यांनी आमकां सहकार्य दिलां हांगासले बरेचशे प्रतिश्ठीत लोक जो गांवांतले सगळे लोक आहा तेंच्यांनी खुबसो सपोर्ट दिल्लो आहा म्हणून आमी आयज घसघशीत हो करून पळोवंक गेले जाल्यार तेज्याकून डबल टिबल माठो आमचो जाल्लो आनी उत्सव बरे पद्दतीन रंगलो आहा आमचे पयलीं जाणटे जे रावताले ते जाणट्या फाटल्यान मागीर ती तेंची परंपरा आमी चलयल्ली तसो खंयसर हे आमच्या तोट्यान कितें तोट्यान चलय म्हणटा अंदू आमकां असो प्रसंग येयलो की ती जागा दुसऱ्या भाटकारान घेतली तेणी आमकां पयलीं दिता म्हण सांगली ती आमकां दिवंक ना तेणी आनी तेच्या पयलीं आमचे म्हाका दिसता आमचे ते 100 वर्सां पयलीं पासून ते चालू आहा तेंच्या फाटल्यान आमी चालू केले आनी आमकां मागीर ती जागा मेळोंक ना आमी खूब कडेन भोंवले कितें तेन्ना हो निलेश गिमोणकार आनी युवराज गिमोणकार तेंच्यांनी आमकां हांगा आश्रय दिलो की तुमी हांगा माटो घाला म्हणून
आता ह्या तळाचे कितले धोंड आसात? हांगा आतां आमचे आसा 40-50 सुमार आहा. हांगा कसली अडचण ना. हांगा अडचण कसली येवंक ना आमकां. म्हणजे आता ह्यान फुडें तुमकां तोट्यान रावपाक मेळचें ना. ना आता हांगाच तुमी. हय हांगा आमचे कितें आसा ते आमी तेंच्यानी आमकां आश्रय दिला न्हू. आतां तेजेर फुडले आमी विचार करतले न्हू मागीर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापसा कोट जंक्शनाकडेन लॉरी आनी स्कूटरी मदीं अपघात जालो. लॉरी पोंदा स्कूटर चिड्डली, मात सुदैवान दुचाकी चलोवप्याक किरकोळ दुखापत जाली. देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केलो. पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेवन लॉरी चलोवप्याक ताब्यात घेतलो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. आतां हांगासर एक एक्सिडंट जाला सामको आमच्या नवीन म्युन्सिपाल्टी आहा पळय थंयसर सारके तेज्या दारानूच एक्सिडंट जाला. आनी एक्सिडंट असो जाला की ही गाडी कोणाची 2 व्हिलर आहा पळय ती आतां व्हडली ट्रॉली येयल्या. ट्रॉलीच्या पोन्यांक शिरकाल्या सारकी फाटल्या टायरान आनी सबंद गाडी तेजी स्मॅश जाल्या. तितूंतल्या तितूर तो कोण भुरगो आसा तेजें नशीब म्हणपाचें तो वाचलो. तेणें उडकी मारली म्हूण आयकता हांव अशें म्हणून सालवा नाल्यार बारीक पयशी तर हांव पयलीं पळयल्यान्ना म्हाका दिसलें की तो कोण तो मेलात म्हणून भितर चिड्डाला. पूण तो बाबडो चिड्डोंक ना, ताणें उडकी मारली खंय. तेजो टायम बरो आसलो, देव ताका पावलो म्हणून तो सालवार. ह्यो आतां ह्यो ट्रॉली तुका अश्यो ह्या टायमार दिवंक उपकारना. हेवटेन तांकां टायमींग आसता, सकाळचो टायम आनी रातचो टायम. पूण म्हाका दिसता ही आतां अशी ह्या टायमार कित्याक येयली कशी कितें कांय समजना. आनी इंडस्ट्री एरियेल्यान येयल्या खंय ती ते म्हाका दिसता कितें खाली केल्या आनी येयल्या. पण भितूर तो भुरगो बाबडो मरतलो आसलो न्ही, तेजो टायम बरो, तेणें उडकी मारली म्हणून सालवार तो. नाल्यार तो हेका सामको स्मॅश जावपाचें, तें कांयच मेळपाचें ना. कित्याक गाडी हिशोबान ती गेल्या भितर, त्या हिशोबान पयशे जाल्यार तेजी हाडां बिडां सगळीं हांगा तुटोन पडटलें अशें म्हणचें न्ही. पण तेजो टायम बरो. तितून हांव ट्राफिकाकूय सांगता की बाबा ही आतां गाडी येती व्हडली, ताका म्हाका सायड लायटी बिटी तेज्यो कांय पेटना. सायडीच्यो बी सायडीक ताका लायटी आहा त्योय पेटना. फाटली तेजी आमची हेजी सायड लायटी बी पेट्टा जाल्यार कोण जाणा. पण हेका जबाबदार कसो हितून आमचे थोडे ट्राफिकूय हितूर आनी ट्रान्सपोर्टूय, ट्राफीक न्ही ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आहा पळय तेंच्यांनी खरें हेजेर लक्ष घालूंक जाय. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या